एक असा की सगळ्यात व्हडलो जो प्लॅंक आशिल्लो तो पोगो बिलाचो. तुम्ही अटेम्प्टय केलो, बिलच विधानसभेक आयली ना हाजेरय वाद जालो. तुम्ही बरेच पिकार दिसली म्हाका त्या दीस आनी एक बरेच बेजार जावन हावसांतल्यान भायर सरले निमाणो दीस. आनी खूब जाणांनी तुमकां मागीर उलो मारलो, मातसो विरेश राव म्हणून सांगले. तरी आसतना तुमी म्हाका दिसता हावसाक आनी रावनासतना सामकी उठून गेले. इतले निराश जाले काय कितें नंबर 1. आनी दुसरो बील आयलेच ना ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? पयलू म्हणजे जेन्ना ह्या बिला बद्दल थंय उलोवपाचें तेंच्यांनी कांय ऑन बुलेटीन कांय नासलें, पण तेंच्यांनी राजकारण करपाचो प्रयास केलो. कारण आमी जेन्ना उलयलो, हांव जेन्ना उलयलो आनी हांवें जेन्ना सांगलें की अशें अशें आसा गोंया बद्दल प्रत्येक गोश्टी आमी ज्यो मांडल्यो आनी जे इनलिगलिटीचे बद्दल चडशे इनलिगलिटीचे बद्दल उलयले, तेन्ना खंय ना खंय तेंकां खटकलें तें आनी तेंच्यांनी अचानकूच तें चालू केलें की पोगो बिलाचेर उलोवपाक आनी खूब कितें कितें तेंच्यांनी चालू केलें. जे म्हाकाय खूब वायट दिसलें. कारण आयज सगळे गोंयकार आसा, विधानसभेनी चडशे सगळे आमचे आमदार गोंयकार आसा. प्रत्येक आमदारांनी खरें म्हटल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची. आयज थंय रावन आयज तेंच्यांनी बाग धाडयले हे सगळे जनतेन पळयल्लें आसा, गोंयकारांनी पळयल्लें आसा. आमचें अशें न्हू आमी कोण भायल्यांचे विरोध आसा जावं आनी कोणाचे विरोध अशें आमचें कांय ना. आमी कॉन्स्टिट्युशनल रायट मागता आनी कॉन्स्टिट्युशनल तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें, तेंच्यांनी टेबल करपाक जाय आसलें. आनी तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें, बीजेपी सरकारूच आसा, तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें हें अनकॉन्स्टिट्युशनल टेबल करून प्रॉपर वेन. समज हें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा नाल्यार बट ते अचानकूच उठ्ठा आनी अचानकूच उलयता. आयज विधानसभे त्या हरचे सिनियर मोस्ट आसा, ते समज म्हणटा क्लेम करता सगळे सिनियर मोस्ट तेंकां खबर आसपाक जाय आसली कामकाज कसो वयता, कशें हें जाता तें. आनी ब्लेम आमचेर घालता. आयज तेच खंय ना खंय उल्लंघन करता आनी दुसऱ्यांचेर घालता. हें चालू आसा. आनी जेन्ना पोगो बिलाचेर खूब कितें कितें उलयलें तेन्ना खरेंच म्हाकाय दूख दिसलें. आनी गोंयचे गोंयकार जो सामान्य नीज गोंयकार आसा ते खरेंच दूख दिसतले. आनी तेणें पळयल्लें आयज कितें जालां तें. आयज हें कित्याक लागून घडटा? कारण आयज तेंची वोट बँक सायजेबल वोट बँक जाल्ली आसा. तुमी मुद्दम पळया ह्या गेल्या त्या इलेक्शनाक खंय खंय तांकां चड वोटींग पडलें ती. आयज मायग्रंट डॉमिनेटेड जी वोट बँक जाल्ली आसा, आयज इनलिगल तेंच्यांनी स्लम्स केल्या, हांगाच तांकां वोटींग पडलें. आनी तांकां खंय ना खंय तांकां ती कट ऑफ करपाक नाका. आयज भुमिपुत्र बील हाडलें तेंच्यांनी, ते कशें कॉन्स्टिट्युशनल आसलें तेंवूय प्रूव करपाक जाय. आजून पासून तेंच्यांनी हें केल्लें ना, इम्प्लिमेंट केल्लें ना. म्हटल्यार रातचे ते भुमिपुत्र खंयच्याय टायमार हाडून ते पास करूंक शकता. मात जेन्ना पोगो बिलाचेर आसा तेन्ना सगळे बाक धाडयता. म्हटल्यार प्रत्येक जाण आपणाचे चिंतता की वोट बँक कशी आमी क्रिएट करतले, वोट बँक कशी आमी हाडटले आनी वोट बँक आमी घेतले कशें आनी तांकां कसो फायदो मेळून दितले. आतां इतलेंच आसलें नाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्ट येवन सांगूंक जाय आसलें की आमी पोगो बील टेबल करता. तांकां एक्सप्लेन करपाचें कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा आनी कशें आमी भायर मारतले. अशें कांयच करूं ना. ताणें तर सगळी फायलच हाडून थंय दवरली, घे विरेश वाच म्हणून. फायल हाडून दवरले मात टेबलूच करूं ना न्हू. मागीर लास्टाक आमकां सगळे पळोवन आजून पासून आमकां सारकें तेंचे एक्झॅक्ट कितें आसा तें पळोवना. आमी ऑलरेडी भुमिपुत्र बिलाचेरूय घातलेलें आसा कितें कितें कशें तेंचें हें केलां तें. वेटींग म्हणटा तें वेटींग खंय केल्या ती पोगो बिलाचेर वेटींग बीन कांयच केल्ली ना. म्हटल्यार समज तुमी वेटींग केला नाल्यार तुमी हाडटले आसले, आमकां रॉंग करून दाखयतले ते. रेव्होल्युशनरी गोवन्स तांकां चान्स आसलो, बीजेपी सरकाराक चान्स आसलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्स रॉंग आसा म्हणून आनी तांकां रॉंग प्रूव करपाक डायरेक्ट चान्स आसलो की हें सारकें ना कॉन्स्टिट्युशन. आमी टेबल करता आनी हें सगळें आमी डिस्कशन करता आनी हांव एकटोच आमदार. तेंचे आसा कितलेशे आमदार 20 प्लस तेंचे प्लस जाल्ले आसा ते आमदार आसा. प्लस आतां दुसरे सायडीन काँग्रेसीचे कोण आसा येवपाक आसा तेवूय आसतले तेंचे. सो इतले समज आमदार आसा, हांव एकटोच आसलो. तुमी टेबल करपाचें, तुमकां कितें आसा तुमी उलोवपाचें आनी सांगपाचें तेन्ना विथआउट टेबलिंग. आयज ते डायरेक्ट आपणाक जाय तशें उलयता, अशें जायना. आनी हें खरें म्हटल्यार तुमी लिगल हितून आमचे हितून पळयत जाल्यार कशें टेबल करपाचें तेंकां सगळें खबर आसा. अशें न्हू तेंकां खबर ना म्हणून. कशें टेबल करता, कशें फुडें व्हरता, प्रोसेस कितें आसा. तो हें प्रोसेस फॉलो करिनासतना बेश्टेच तो उलयलें म्हणून जायना. प्रोसेस फॉलो करपाक जाय. हांव ज्युनियर आसा खरंच, बट हांव शिकता. आमकांय कोण बॅक चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली. हय, चर्चा जावपाक जाल्ली. आतां गोंयकार कोण आतां समज अशेंच चालूच उरत रावले जाल्यार फुडले जी जनरेशन आसा तेन्ना गोंयकार कोण तो केन्नाच सिद्ध जावची ना. फुडल्या अधिवेशनाक परत मांडपाचो प्रयत्न ऑब्वियसली आमी परत मांडपाचो प्रयत्न करताले. प्रत्येक टायम गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की बाबा हे फोटिंगपणां करता म्हणून, ह्या लोकां वांगडा खेळटा म्हणून, गोंयकारां वांगडा खेळटा म्हणून, गोंयकारांचे रायट्सा वांगडा खेळटा म्हणून. आनी प्रत्येक टायम आमी दाखोवन दितले, आमी परत परत धाडटले, आमी परत परत बडी मारतले. तांकां सांगोनी, तांकां एवरी टायम सांगोनी आमीय रेडी आसा. आमीय रेडी आसा. तेंचे समज तांकां दिसता ते भुमिपुत्र हाडूंक शकता, भुमिपुत्रान ते 30 वर्सां हाडपाक शकता जाल्यार पोगो बील जी 60 वर्सां धर तुमी, नाल्यार तुमी 60 वर्सां हाडा आनी पोगो बील हें करा, इम्प्लिमेंट करा. नाल्यार 60 वर्सांचेर तुमचे गोंयकारांक जो रायट मेळटलो तुमचे बील हाडा. मात हें कांय करिना, फक्त घुंवडोवपाक सोदता लोकांक. तूं म्हणटा पोगो हें नांव जर तुमकां नाका, तुमी तुमकां जाय तें नांव घालात. हय, 60 वर्साची कट घालात आनी बील हाडात. सारकें.
गोंयकारांचो फायदो करा. 60 वर्सांचे हे हाडा. आता तुम्ही म्हणटा 30 इयर्स तुम्ही लिगली हे केला, तुमच्याच सरकारान हाडला, आम्ही काय करू ना तितून भूमिपुत्र हे केला. सो भूमिपुत्र समज तुम्ही भायल्यांचे जी लिगलायज करपाक तुम्ही भूमिपुत्र हाडूंक शकता, तांकां पेपर दिवपाक शकता, नाल्यार 60 इयर्स हाडून तुम्ही कशें आमकां गोंयकारांक कित्याक रायट दिवंक शकना, हो व्हडलो क्वेश्चन. फाल्यां समजा तूं म्हणटा की सरकारान जर बील हाडलें जातूं भितर 60 इयर्साचें प्रोविजन आहा 60 वर्सांचें, जर तूं सपोर्ट करतलो? ऑब्वियसली आमी गोंयकारांकडे आसा. सरकारान समज 60 वर्सांचें बील हाडलें, हांव तुमच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता, सरकारान समज 60 वर्साचें बील हाडलें, आमी सपोर्ट करता. गोंयकारांचो रायट प्रोटेक्ट करपाक लागून आमी सपोर्ट करपाक रेडी आसा. मात अशें जावपाक जायना, तितून खोटी मोठी अशे लूप होल्स आसपाक जायना. क्लियर कट आसपाक जाय की नीज गोंयकार कोण आनी नीज गोंयकारांक हो 1961 60 इयर्स डॉमिसायल आमी हे करता आनी आमी फुडें व्हरता. सगळे रायट्स आसा, आमचे स्किमी आसा, बाकी सगळे. सो हे क्लियर कट जातले न्हू. आतां तुमकां तेंय आमी असेंब्लीन परत सांगलें, परत मांडलें की जे आतां 4 वर्सां पयलीं 2018 तेंच्यांनी हें हाडलें, तितून तेंच्यांनी घातलें की सेल्फ डिक्लेरेशन करून कोणी आपणाची डॉमिसायल करपाक शकता. म्हणल्यार कोणी गोंयान येयलो आनी तो आपूण गोंयकार म्हणूंक शकता. म्हणल्यार तितून गोंयकाराचो रायट उरलो कितें. गोंयकार म्हणून एक आमी जे आख्खे वर्ल्ड वायड फेमस आसा, गोंयकार म्हणून कसो उरलो, कोणी येता आनी गोंयान म्हणटा आपूण गोंयकार म्हणटा. तूं म्हणटा तांकां जर इतलीच एलर्जी आसा पोगो ह्या शब्दाची, 60 वर्साच्या डॉमिसायलाची अट घालात, तुमकां जाय तशी बील हाडात, तातूंत भितर गोंयकाराचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करात, जाय तें नांव दियात, तुमी सपोर्ट करतले? ऑब्वियसली तुम्ही जाय तें नांव दिया, 60 इयर्स डॉमिसायल हाडा आनी तुमचे बील हाडा सारखे ड्राफ्टेड सगळे पर्टिक्युलर, आनी तुमी भितर हाडात. अशें न्हू भूमिपुत्र मायग्रंटांक सपोर्ट करपाक जावं इनलिगलिटी. तूं म्हणटा 30 वर्सात जर येवपाक शकता, 60 वर्सांनी कित्याक येवपाक शकना? हे सगळ्यांक 30 वर्सां समज तुम्ही रातोरात पास करूंक शकता, तुमचोच सरकार आसा, 60 वर्सां पास करा. तातूंतल्यान तुगेलें म्हणटा मॅक्झिमम प्रश्न तुगेले सुट्टले. मॅक्झिमम प्रश्न आनी पोगो बिलाचो मेन उद्देश म्हणटा साध्य जातलो. तुमकां समज हें जालां तो उद्देश तो तितून जालो. आमकांय उद्देश तोच आसा आमचोय की गोंयकारांचो हक राखून दवरपाचो. आमचो उद्देश कोणाक ब्लेम आनी हें तें करपाना. आमचो उद्देश आसा गोंयकारांचो हक राखून दवरपाचो. आयडेंटिटी जी क्रायसीस आसा गोंयची, ती आयडेंटिटी क्रायसीस खंय ना खंय काबार जावपाक जाय आनी खंय ना खंय आमी उरपाक जाय गोंयकार म्हणून. पयलू मनोहर पर्रीकारान भाईनूय सांगलेलें की अशें चालू आसा म्हणून, मायग्रेशन इतलें वाडलां. आयज ते कोण तेजें नांव बसून घेयना. आयज जे बीजेपीचे जे मिनिस्टर जाले, सीएम जाले, तेजें नांव बसून घेयना थंय, आनी तेजें नांव घेतना भलतेच उलटे मारता. सो हें खंय ना खंय तेंकांय कळपाक जाय. मनोहर पर्रीकर जो एक्स सीएम आसलो ते बीजेपीचो होता आनी तेणेनूच बीजेपी इतली वयर हाडली आनी आयज तेका केअर बसून करिना. म्हटल्यार तेणेन जे उल्लेख केल्ले आयज ते उल्लेखांक पालन बसून करिना.